बरें दिसता आमच्या भुरग्यांक विश करपाक. आमचो मंजुनाथ, बाय डॉली आनी बाय रेश्मा हे आमचे तिनी जे 37 नॅशनल जी जाली आनी तेतूंत भितर सफेद टॅक्रो खेळाक आमची भरीव कामगिरी जाल्ली आसा. तेतूंत भितर आमी स गोल्ड, एक सिल्वर आनी एक ब्राउन्ज अशी 8 मेडलां घेतल्यात. आनी ती खेळपी भुरगीं ही तिनूय भुरगीं आमची फातर्पा गांवची म्हणजे केपें मतदारसंघाची. आमचो मंजुनाथ आसतलो, बाय डॉली आसतले, बाय रेश्मा आसतले. फक्त एकच पंचायतीची भुरगीं मुद्दम म्हाका आज मेळपा येयल्ली आसा. ग्रुपांनी आमी तांकां ग्रावंडाची त्या विश केलेंच, पूण ती आज फातर्पाची भुरगीं आमची हांगाची मतदारसंघाची म्हणून म्हाका तांकां मेळपा येयल्ली आसा. तांकां विश करता, तांकां शुभेच्छा दिता. आनी तांकां बाकीची भुरगीं आमची आसा, बाकीच्या मतदारसंघांतली गोंयची बाकीची भुरगीं आसतली, तांकां हांव एकल्याक 1 बाय 1 वचून विजीट करतलो किंवा मेळटलो पर्सनली आनी तांकां विश करतलोच. गेम टीम फूल टिमीक म्हणटो आमी त्या दीस विश केला. पूण आनीक फावटी एक गर्वाची गजाल की आमच्या भुरग्यांनी ह्या ग्रामीण भागाची भुरगीं सुद्दां एक बऱ्यापैकी जे 24 स्टेटी आमच्यो पार्टिसिपेट जाल्यो आनी त्या 24 स्टेटी भितर सुद्दां आमी बरी कामगिरी, शानदार कामगिरी केल्ली आसा. म्हणून हांव तिनूय भुरग्यांक आमची शाबासकी मंजुनाथ, डॉली आनी बाय रेश्मा हांकां ह्या घडकेक खूब परबी येता, शाबासकी येता. तेंचे अथक परिश्रम, तेमी ज्या पद्दतीन परफॉर्मन्स केला म्हणजे लोक पळोवपी आहा ते पळोवपाकच रावले की गोंयची भुरगीं ही हो खेळाक इतली आत्मसात करून घेतली आसा आनी इतली बरी खेळिल्ली आसात. त्या बद्दल तांकां शाबासकी दिता आसतना तेंचे कडेन देवा कडेन मागता की तेंचे फ्युचर ह्या खेळा भितर बरें ब्रायट जावचें, ह्या खेळांतल्यान तेंचें उज्वल भविश्य तेजी कामना म्हणजे शुभकामना तांकां दिता. आनी आनीक फावटी आमकांय गर्व जाता एक म्हणजे फेडरेशनाचें आमी काम करतात एकटे आसले कारणान तेंची कामगिरी मुळां आज गोंया भितर सगळ्या गोंयाकच न्ही आख्खे भारतभर वाह जायत आसा की एक खेळाक अजून पर्यंत एक खेळाक 8 मेडल खंयच मेळ्ळी ना. तर आमच्या सफेद टॅक्रो ह्या खेळाक 6 गोल्ड मेडल आनी एक सिल्वर ब्राउन म्हळ्यार 8 मेडल मेळ्ळी आसा. तातूंतली तिनूय भुरगीं तिगांक हांव शुभेच्छा दिता आनी तुमकां बरी यश हांव दिता.